नमस्कार, गोवा टुडेन कानिफनाथ तरेचो येवकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलाइन्स. This bulletin is brought to you by कायम चूरन, आपकी खुशियों का साथी. आयआरबी कॉन्स्टेबल अमित नाईक ओल्ड गोवा पुलिसेच्या ताब्यात 3 कोटीचे हायस सर्व्हिसेंतल्यान डिसमिस. सिद्दीकी खानाक सोडलो हुबळी. मडगांव कुंकळे मेरेन 4 लेन हायवेक 747 कोटी मंजूर. केंद्रीय मंत्री गडकरीचे ट्वीट. 7.24 किलोमीटराचो रस्तो. कर्नाटक महाराष्ट्र सावन येवपी ट्रॅफिक जातले सुरळीत. मंत्रिमंडळात सध्या बदल ना, पूण केन्ना तरी जातलोच. प्रदेशाध्यक्ष तानावडेचे शिनाल. दिवचले पालिकेच्या नगराध्यक्षावेल्या अविश्वास ठरावाचो इशू सध्या थंड. स्टाफ सिलेक्शन कमिशना खाला जायरात काडिल्ल्या एलडीसी पोस्टांक 1 वर्स एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट सक्ती ना. अट रद्द करची. आप मागता एमपीए गोंयकारांक संद. ताळगांवच्या शेतांनी गोरवां रातची चरतात. 50,000चे लुकसाण. शेतकार म्हशीक घेवन पावले पणजे पुलिशेत. शेणाची करची फॉरेन्सिक टेस्ट. शेतकारांची मागणी. पोर्तुगालचो घरमंत्री आनी थंयसावन आयिल्ले डेलिगेशनान सेंट फ्रांसीस झेवियराचे घेतले दर्शन. वांगडा गोंयचो कायदो मंत्री आले सिकेरूय हजर. आनी आज दत्त जयंती. सांजे बाल दत्तात्रयाचे पाळण्यात दर्शन. दिसभर देवळांनी पुजा विधी, आरती, भजनां, महाप्रसाद, पालखी. पळयात गोंयभर दत्त जन्माचे सुवाळे. जमीन वळखवपाचे केशींतलो आरोपी सिद्दीकी उर्फ सुलेमान खानाक क्रायम ब्रांचीचे कस्टडींतल्यान सोडपाचो प्रताप करपी आयआरबी कॉन्स्टेबल अमित नायकाक ओल्ड गोवा पुलिसांनी धरलो. ताका डिसमीस केल्लो. अमितान हुबळी सरेंडर केल्ले. थंयच्यान ताका ओल्ड गोवा पुलिसांनी हाडलो. 3 कोटीचे आशेक ताणें सुलेमानाक व्हरून हुबळी सोडलो म्हूण म्हायती. चवकशी चल्ल्या. तुम्ही पहिले आसतले 2 दीस पयलीं जो क्रायम ब्रांचांचो एक्यूज जो सुलेमान सिद्दीकी हो लँड ग्रॅबिंग खंय तरी त्या केसीन खंय तरी भितर आसलो क्रायम ब्रांचान, तेजेर इन्व्हेस्टिगेशन स्टार्ट जाल्लें. पण जो अचानक जो व्हिडिओ येयलो, जो आयआरबी कॉन्स्टेबल जो अमित नायक ताणें ताका थंयच्यान पळोवन व्हरपाचो जो तुमी व्हिडिओ पळयलो, थंयसरल्यान ताणें तेजी हेल्प घेतली आनी तो थंयसरल्यान गाडयेर बसून तेच्या कडल्यान तो थंयच्यान पळोवन गेलो. तेन्ना आमी ब्रेकींग केली की पयलो ब्रेकींग करपी स्टुडंट आसले तेन्ना सांगले की जे सुलेमान सिद्दीकी हाणें अमित नायकाक जो तेज्या बॅरेकाच्या भायर ड्युटी करतालो तेन्ना ताका ऑफर दितालो. गेली 8 दीस जाली ताका ऑफर दितालो आनी ऑफर आसली ही 3 कोटीची ताणें ऑफर दिली. तेंच्यांनी म्हटलेले, सुलेमानान म्हटलेले की आपले हांगाच्यान जे जेलींतल्यान काड आनी तुज्या एकावंटान 3 कोटी आपूण ट्रान्सफर करता म्हणून अशें सांगून ताका फटयलो आनी थंयसरल्यान तेणें पळ काडलो. आनी तुमी पयले आसतले व्हिडिओ जो सर्क्युलेट जाता जो बायकान बसून वयतालो, ते बायकांतल्यान वचोन ते सरळ हुबळी हांगा खंय तरी अमित नायकान थंयसर पुलीस स्टेशनान तेणें सरेंडर केलें. तेन्ना ओल्ड गोवा पुलीस ऑलमोस्ट ताका ट्रॅकिंग करपाचें आसलें, पण ताच्या पयलीं तेणें सरेंडर केलो. मागीर ओल्ड गोवा पुलिसेन तेन्ना ताका ताच्या कस्टडीन घेतलो आनी आज ताका हांगा पुलीस स्टेशन हाडलो इन्व्हेस्टिगेशनाक. आनी आतां सद्याक तेंच्यांनी मेडिकलाक अमित नायकाक आयआरबी जो कॉन्स्टेबल आहा ताका मेडिकलाक व्हेला आनी मेडिकलाक व्हरोन आतां ताका कस्टडी मेळटली. तेज्या मागीर फुडली इन्व्हेस्टिगेशन आहा ती ओल्ड गोवा पुलीस करता. सिद्दीकीचे सुलेमान सिद्दीकी आहा हो ऑलमोस्ट तांकां खबर आहा खंय आहा तो क्रायम ब्रांचची टीम आनी प्लस ओल्ड गोवा पुलिसाची टीम सद्याक त्या लोकेशनान ते थंयसर भोंवता आनी जशी अपडेट येतली सुलेमान सिद्दीकीची तशें आमकां प्रुडंटाचेर आमी तुमकां हाडटले. प्रुडंटा खातीर ओंकार पहारी. मडगांव बायपास ते कुंकळे मेरेन 4 लेन हायवे बांदपाक केंद्रान 747 कोटी रुपया मंजूर केल्यात. केंद्रीय रस्तो आनी येरादारी मंत्री नितीन गडकरीची ट्विटा वरवीं म्हायती. हायब्रीड एन्युइटी मॉडेल पद्दतीन 7.24 किलोमीटर रस्तो बांदतले.
4 किलोमीटर सुमार फ्लायओव्हर आसतलो. कर्नाटक आनी महाराष्ट्रा सावन येवपी ट्राफिक सुरळीत करपा खातीर केंद्राचें पावल. मंत्रिमंडळात सद्याक तरी कांय बदल जावचो ना, पूण केन्ना ना केन्ना फेरबदल जातलो. प्रदेशाध्यक्ष आनी राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे उलयलो. दिवचले पालिकेच्या नगराध्यक्षाचेर हाडिल्लो अविश्वास थाराव खंय विरगळ्ळो. वेंचणुकेक एकूय नगरसेवक वचचो ना अशें थारलां. मुख्यमंत्र्याचे मध्यस्थीन सद्याक इशू थंड. मंत्रिमंडळात सद्याक तरी फेरबदल ना, मात केन्ना केन्ना तरी जातले म्हणून प्रदेश अध्यक्ष आणि राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडेन स्पष्ट केला. मंत्रिमंडळ रिशफल कदाचित आता कशा अजूनपर्यंत तरी हे ना, पण केन्ना तरी जातलो. दिवचले पालिकेच्या नगराध्यक्षाचेर हाडिल्ल्या अविश्वास थारावा-विशीं मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्षान बसका घेतली. वेंचणुकेक खंयचोच नगरसेवक वचचो ना. मुख्यमंत्री आणि तानावडे कडे बसका जाल्या उपरांत अंतर्गत विषय मिटयलो. काउन्सिलरच्या मदीं बारीक सारीक डिस्प्यूट आसलो, तो डिस्प्यूट सोंपला आणि तांच्यांनी अविश्वास ठराव आसा दिसता कोणूच अविश्वास ठरावाच्या इलेक्शनाक वयचे ना. अविश्वास ठराव बारगळो. बाकीचे कितें ठरोवपाचें तितकें भारतीय जनता पार्टी मागीर डिसिजन घेतली. एक्चुअली म्युन्सिपाल्टीचे नगराध्यक्षाच्या घरात अविश्वास ठराव केल्लो आनी त्यामुळे आज कशें हांव आनी मुख्यमंत्री आमचे हांगासले आमदार आदले आमदार मंडळाचे आमचे अध्यक्ष सरचिटणीस आनी सगळ्या काउन्सिलरांक हांगा आपयले आनी त्यामुळे तांच्या भितर जे मिसअंडरस्टँडींग आसलें तें सगळें तेंचे उलोवन डिस्कस करून विशय सोंपयल्लो आसा. दिवचल नगरपालिकेन नगरसेवकां मदीं धसपूस आसा. त्याच बरोबर दिवचल मंडळाचो कारभार हे वेवस्थीत चलना अशा प्रकारचे एक चित्र सगळे कडेन उबें रावल्लें दिसतालें. पण आयज माननीय मुख्यमंत्री माननीय प्रदेशाध्यक्ष यांच्यांनी सगळ्या नगरसेवकांची आणि मंडळाचे अध्यक्ष सेक्रेटरी यांच्या समवेत मिटींग घेतली आणि त्या मिटिंगेन जे कितें विशय आसले ते विशय सॉल्व करपाचे हे जालें. आम्ही सगळे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते असल्यामुळे आमकां सदींच भारतीय जनता पार्टी हांगा रावून काम करूंक जाय. दिवचलच्या विकासा खातीर आनी दिवचलच्या लोकांक लागून आमी जो अविश्वास ठराव जो घेतलेलो आसा तो आमी पार्टीक खंय तरी दुखून असो निर्णय आमचो जालो. तर आमी अशें चिंतलां की आमी 14 काउन्सिलर जे आसा ते ह्यान फुडें मेळून काम करतले. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. स्टाफ सिलेक्शन कमिशना खाला जायरात काडिल्ल्या LDC पोस्टांक 1 वर्साच्या अणभवाची घातिल्ली अट काडची आपाची मागणी. अणभवाची अट घातिल्ल्यान खुबश्या भुरग्यांक खंय पोस्टांक एप्लाय करपाची संद मेळूंक ना. MPAत नोकर भरती करतना गोंयकारांक संद दिवची म्हूण आप मागता. गव्हर्नमेंट जॉब्सान बोथ स्टेट लेवल आणि सेंट्रल लेवल मोर्मुगांव पोर्ट ऑथॉरिटी जी एका वेळा मोर्मुगांव पोर्ट ट्रस्ट आशिल्ल्यान तेन्ना आय थिंक 1998 more than 5,000 people were employed at MPT in Vasco. आज परिस्थिती पळयल्यार there are hardly about 950 employees left. Ports Association is advertising those posts which were supposed to be 1/3 for Goan employees who have given their whole life to MPA. एक जॉब पोस्ट in which local intelligence is required. त्या जाग्याचो तुका एक माहिती आसूंक जाय. त्या जॉब्सान सुद्धा महाराष्ट्राचे लोक हाडून हांगा दवरिल्ले. LDC, स्टेनोग्राफर, MTS ह्या सगळ्याचे जे रिक्रुटमेंट रूल आसा ते गेल्या वर्सा हळूच चेंज केल्या. हे आमकां आतां कळटा. आणि चवथी कंडिशन घातल्या ती 1 वर्साचो वर्क एक्सपिरियन्स. एप्रेंटीस म्हणून जे कोण आशिल्ले तांकांय अप्लाय करपाक मेळटा. हो हेतू असो सरकाराचो दिसता, पूण तांणी कितें केला की तातूंत तांणी वर्क एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट 1 वर्साची मागल्या आणि जी चडशा कॅन्डिडेटा कडेन ना. आता सादी गोष्ट एक 12वी पास जालो भुरगो एखादो तो कॉलेजाकूय शिकपाक वयता, त्याच वेळार जरी एड आयली जाल्यार तो हांगा अप्लाय करतलो. तो काम करपाक वचपाना, पूण ताका एक आशा दिसता की आय कॅन सपोर्ट माय फॅमिली, आय वील अप्लाय फॉर दीस जॉब. वा बाकी कडेन सुद्धा जे कोण कामाक आसता भुरगे अशे प्रायव्हेट, तांकां ज्या कामा कडेन आसता ते ज्या एम्प्लॉयरा कडेन आसता, ही इज नॉट इन अ पोझिशन टू गिव्ह देम वर्क एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट. ताळगांव रातच्या वेळार म्हशीन शेत खाल्ले म्हूण ताळगांवच्या शेतकारांनी म्हशीक पणजे पुलीस स्टेशनार व्हेली. शेणाची फॉरेन्सीक टेस्ट करून मालकाचेर कारवाय करची म्हूण शेतकार मागतात. सांताक्रूजच्यो म्हशी रातच्या वेळार येवन खंय शेतांची वाट लायतात.
50 हजारांचे लुकसाण केला म्हूण शेतकारांचो दावो. आयकल्या कोणाची सांताक्रूज जाता म्हणून कळटा फ्रॉम सांताक्रूज इज कमिंग टू तालिगांव ऑल द वे तुका आतां हांगा दोन वयतले तुमी या विल सी द सेकंडली स्टे कॅटल आसता ती पंचायत शूड टेक केअर ऑफ इट फ्रॉम 5 years that taking care of it तुमकडे जायना न्हू म्हाकडे या आय टेक केअर ऑफ इट इफ यू कांट डू नो गिव मी द फंड्स गिव मी अ प्लेस मल्चिंग शीट घालेलं कंटिन्यू आता सिजनाचो लॉस पोवतला माझा ऑलमोस्ट 50,000 रुपये लॉस आहे माझा कालचो स्वतः आता मल्चिंग शीट आणि माझी ड्रिप पाईप घालता तालिगांव शेतामध्ये आयडियल फुटेज येता ड्रिप पाईप घालता आणि मल्चिंग शीट घालता येऊन पळोवपाक जाय तुमकां सो ड्रिप पायपात आणि पाव धरून ड्रिप पाईप फोडला ते सो ते रिप्लेस करपाक जायना म्हाका ते पुतून आख्खे काढून रिपेअर करपाक जायना रिप्लेस करचे पडटलें म्हाका पुतून काढून young farmer. We are saying that we need to promote farming. But if young farmers like him who put up produce have a loss of 50,000 rupees, who's going to have that replaced? On top of that, 10 years now has passed that Panchayat, Taligaon Panchayat has been given a land at the garbage area on top by the Comunidad. 10 years does it take to have a pound done for the stray animals? या म्हशीचे तुम्ही शेण घेवपाचे फॉरेन्सिक लॅबान धाडपाचे आनी तुमकां कळटले हेणे कितें कितें हाडलां आनी कितें कितें आमची शेतांतले कितें कितें हाडलां आनी कितें कितें पिड्यार केलां हें आमी कंप्लेंटीन बरयलां. हे कंप्लेंटची कॉपी आमी तुमकां दितात कित्याक पुलिसेक ती गोरवां मेळोवची नासली पुलिसेक कितें मेळोवचें नासलें. हें दवरलां पळय तें आमी दवरलां बरेंच आमचें डॅमेज जालां वर्सांची वर्सां डॅमेज जाता आनी हितून एक तुमकां सगळ्यांक दाखोवन दिता हांव तेज्या कानाची भा ह्या गोरवाच्या एनिमल हजबंड्री इज फुल्ली रिस्पॉन्सिबल हाऊ दे आर गिविंग द सबसिडी एंड हाऊ दे आर लिव्हिंग द एनिमल्स ऑन द स्ट्रीट. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न झिंक फॉलिक ऍसिड विटामिन ए बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण 100% आयुर्वेदिक. पश्चिम बंगालात हिंदूंचेर जावपी हल्ले आणि अमानवीय अत्याचार लोकांमेरेन पावचे म्हूण जागृतायेक हिंदू रक्षा समितीची रॅली. 19 डिसेंबराक हिंदूची एकवट आनी संघटनाचे शक्ती प्रदर्शन घडोवपाक फोंड्या खासा रॅली. रॅली 3.5 वरांचेर राजीव गांधी कला मंदिरा कडच्यान सुरू. हैदराबादची हिंदू फुडारी माधविलता सभेचे उलयतली म्हूण हिंदू रक्षा समितीन कळयला. हिंदू रक्षा समितीच्या बैठकीत असो विचार जालो की एक मोठ्या प्रमाणात हिंदूंचे एकत्रीकरण करप आणि एक निषेध रॅली आणि सभेचे आयोजन करप असा विचार करून येता ते 19 तारखेक ज्या दिसा गोंयचो स्वतंत्रता दीस आसा ह्या दिसा एक मोठ्या संख्येची जवळजवळ आम्ही अपेक्षित करता 10,000 संख्येची अशी एक रॅली ज्याची सुरुवात राजीव कला मंदिरापासून जातली. राजीव कला मंदिरापासून इंदिरा मार्केट किंवा ओल्ड बस स्टँडापर्यंत ही रॅली चलतली आणि ताचे नंतर एक जाहीर सभेचे आयोजन हे केल्लें आसा. ह्या सभेक संबोधित करपा करता आमचे मदीं स्पेशली हैदराबादचे जे हिंदुत्ववादी नेते आसा माधवी लता सगळ्यात ताका वळखता. हालींच जे लोकसभेची निवडणूक जाली त्या निवडणुकीत ओवेसीच्या विरोधात जी कॅन्डिडेट आशिल्ली अशा तडफदार अशा हिंदुत्ववादी नेता फायर ब्रँड लिडर जांकां म्हणटा अशा माधवी लता हांचे प्रमुख भाशण जावपाचें आसा. आज दत्त जयंती. ब्रह्मा विष्णू महेशाची एकरूप त्रिमूर्ती दत्तात्रयाची जन्मतीथ मार्गशीर्षाचे पुनवेक. दिसभर पुजा विधी भजना प्रसाद महाप्रसाद. सांजे बाल दत्तात्रेय पाळण्यात. पाळण्यातल्या बाल दत्तात्रेयाचे दर्शनाक सांजे उसरा पालखी आणि आरती मेरेन गर्दी. पळयात गोंयभरचे दत्त जन्म सुवाळे.
पोर्तुगालचो घरमंत्री आनी थंयच्यान आयिल्ल्या शिष्टमंडळान आज सेंट फ्रांसीस झेवियराचें दर्शन घेतलें. ह्या वेळार गोंयचो कायदो मंत्री आलेश सिकेरूय आशिल्लो. 18व्या एक्सपोजिशनाक देश विदेशांतल्यान लोक गोंयांत येतात. एक्सपोजिशना खातीर तो खासा गोंयांत दर्शनाक आयिल्लो. Well, I have to say that I'm very grateful to the people of Goa and to the government of Goa for giving me this opportunity. As a Portuguese and as a Christian, this is a very emotional moment, and especially to be here when the relics are exposed and see how Goa is an example of the dialogue between cultures, between countries, between religions. So we breathe here the air of understanding, of mutual comprehension, of openness to the dialogue. In a certain way, we can say that Goa today is an example for this world that is it is really in war in many places, because people are not able to build bridges as they have been built here in this city, in this state. So I prayed also for the peace in the world, because it's so touching and so moving, this experience, seeing the Portuguese culture mixed with the Indian culture, and seeing that people were very, very wise to know how to match this meeting of civilizations. हरमला दर्यादेगेर रापणकारांची सी फूड फेस्टिवल कार्यावळ पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन उक्तावण केलें. फेस्टिवलाच्या बऱ्या आयोजनाक लागून जिताची तोखणाय. पर्यटनाक उर्बा मेळटली जाल्यार अश्यो कार्यावळी म्हत्वाच्यो, रोहन उलयला. रापणकारांचे फेस्टिवल जावचे, तांकां संद मेळची अशी आपल्याक आशिल्ली इत्सा पुराय जाली. जीत उलयलो. We say that tourist is our God and we believe a lot in hospitality. Throughout the year, as we make things happen for Goa, it's very important that we showcase our tradition, our heritage, our culture, our culinary in different forms and in different areas. The spread of Goa from north to south is well connected. At the same time, beautiful spaces like Arambol were never on the map where we were promoting tourism in that particular sense. This is a place where I can say from the 60s, the hippies, when they came in, these are the areas where the people have come and made this a tourism spot. Over the years, Goa has been a preferred destination. I am very happy. This last quarter has been very overwhelmingly good for Goa as far as tourism is concerned. सगळ्यांत उमेदीचो दीस आयज, कित्याक कितलो तेंप जालो आरंबोल हांगासर आमदार जावच्या पयलीं रापणकाराचे फेस्त जाताले आनी हांगासले लोकल आहात ते हांगासर रापणकाराचे फेस्त हांगा सेलिब्रेट करताले. आनी तेन्ना म्हाज्या तकलेन आसलेलें की केन्ना एक ना एक दीस हांगासर एक रापणकाराचें फेस्टिवल व्हडल्या प्रमाणान जावचें खंय. आयज ते सक्सेसफूल जाले. आयज एंटायर आरंबोलचे कोस्टल बेल्टाचे रापणकारा तेंचे ड्रीम सक्सेसफूल जाले. आनी तेका लागून हांव सगळ्यांत पयलीं धन्यवाद म्हणटा आमच्या ऑनरेबल टुरिजम मिनिस्टराक. जेन्ना हांवें ताका सांगलें रापणकाराचे फेस्त हे इम्पॉर्टंट आहा, कित्याक एंटायर कोस्टल बेल्टाक जेन्ना रापणकार आपले वेवसाय करता तांकां खंय तरी एक लायमलायटीन हाडपा खातीर आमकां खंय तरी एक टुरिजम डिपार्टमेंट थ्रू रापणकाराचे फेस्त करपाची गरज आहा. बुलेटीन इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाचे आतां न्यूज आनी प्रोग्राम्स 2 यूट्यूब चॅनल्स. हे न्यूज बुलेटीन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.